जे आहा पळय त्या गाड्यांची त्याच्या खातीर प्लेस तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्या. कलेक्टराक हांवें फोन करून सांगला की तांकां थंयसर जागे दिवपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेजी कॉन्फिडन्सान घे, आत्तां मिटींग कर आनी तांकां वेवस्थीत त्या गाडये ट्राफिकाक डिस्टर्ब जायनासर एम्ब्युलन्सी ज्यो आसा रस्त्यार येता वयता तांकां डिस्टर्ब जायनासर तांकां गाडये दी. जे आमचे ओरिजिनल गोंयकार ते गाडये घेवन बसल्या, जे फ्रुट्स घेवन बसल्या तांकां जागे आयडेंटिफाय करून लोकेट करून दितले आनी तो त्या लिमिटेड जाग्यान तेंच्यांनी बिजनेस करचो. आमचो कोणाचोच बिजनेस बंद करपाचो ना. फक्त जेंच्यांनी कोणाक तरी भाड्याक दिल्या भायले हे ते करचे न्ही. कोण तरी येता तिसऱ्या मनशाक बेश्टो धाडटा बसयता, कोण तरी गोंया भायलो येता बिजनेस करपाक न्ही. त्या 2-4 पंचायतींतले लोक जे स्थानीक थंयसर सगळे बिजनेस करतात सगळ्या जाणांक तांकां जे गेल्या 20-30 वर्सां पंचायतींनी आयडेंटिफाय केला तांकां बिजनेस करपा खातीर ते जागा लोकेट करून दितले. मेळटा पळय न्हू तांकां ज्या पद्दतीन थंयसर करून दिवपाक मेळटा ते प्रमाणे एकोमोडेट करतल्यांनी दितले. तांकां सांगलेलें पळय तांकां फाटले केले की तशेंच सांगात आसा.